ब- सर जालें मरे. बायट म्हणल्यार सर आमी हे फावटी पळयलें तुमी तुमचे एग्रेसीव जे रूप आहा तेंय दिसलें लोकां खातीर अशें म्हणना आमी तुमी ऑपोजिशन सपोर्ट करता पूण लोकांक सपोर्ट करपा खातीर तुमचें एग्रेशन आमकां दिसलें. ह्या सेशनाक तितले आमी बॅक सीट घेतले की जे कोण नये आमदार आहा आतां डिलायला मायकल लोबो शी इज न्यू MLA शी शूड परफॉर्म. हय मागीर दुसरे आमचो वेनजी आसूं बाकीचे सगळे क्रूज सिल्वा पळय ह्या फाटी बरो उलयला परफॉर्म. सो वी वॉन्टेड यंग द न्यू वन्स टू परफॉर्म. सो द लॉट ऑफ परफॉर्मन्स वॉज शोन बाय द न्यू MLAs जे लास्ट सेशनाक नासले. ओके पूण गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचेरूय तुमचे खूब प्रश्न आशिल्ले. तुमी पयलीं मंत्री आशिल्ले. तुमकां कितें दिसता की तुमच्या मागीर खंय तरी ते परफॉर्मन्स तुमच्या मागीर फ्रेंड हय पण परफॉर्मन्स ना. हां. थिंगासर सालिगांव प्लांटाचेर असो वास येता की CMाक आमी 4 फावटी सांगला केदारूय सांगतालो तुका कसो वास येता. तो वास सारको टोटल आमच्या कांदलीम आनी पिलेन आनी नेरूल पासून पावला. सो देर इज द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे हिसपान चलपाक जाय तशें चलना. तेजेर हें कोणाची ना म्हणजे देर वॉज आयज ऑन दॅट डिपार्टमेंट. होल्ड जसो आसपा जाय तसो ना म्हणटा तुमी. होल्ड न्हू म्हणजे देर इज नो प्रॉपर मॅनेजमेंट ओवर देट. सो दॅट इज वाय इट इज. पूण तुमी एक वटेन म्हणटा मंत्री बरो आसा पूण फ्रेंड आमचो हय तेजेर पर्सनल एलिगेशन कांय ना. हां हां तेका दे हॅव फेल्ड टू कीप द प्लांट द वे वी हॅड स्टार्टेड द प्लांट. आमी जेन्ना प्लांट चालू केल्लो तेन्ना आनी आतां बहुत खूब फरक आहा. तुमी मुद्दम वचोन मिडिया प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया शूड गो एंड सी इट एंड इट शूड नॉट हॅपन लायक दीस. फेथ ऑफ द पीपल वील गो. तिसरो प्लांट जो येतलो तेका लोक ओपोज करतले मागीर. तुमकां एक दीस विजय सरदेसायन म्हटल्यार ओपोजिशन लिडर विदीन रुलींग पार्टी म्हटल्यार सो अशें कित्याक तुमकां ती भुमिका घेवची पडली? तशें कांय ना तें लोकांचे प्रश्न मांडप हें आमचो कर्तव्य. आमी निवडून येता हिंगासर आमी प्रश्न मांडलो सावथ गोवा लोकांचो आनी स्पेशली ते सायडीच्या लोकांचे वेर दाबोलीम एअरपोर्ट इज कन्सर्न. दॅट दाबोलीम एअरपोर्ट शूड सर्वायव बिकॉज एलायड एक्टिविटीज जे आहा बिजनसीस जे आहा बारीक लोकांचे आमी पयला मायनींग बेल्टान जेन्ना बिजनस बंद जाले लोकांची हालत कितें जाली पीपल जे कोण बरे आहले अबाव मिडल क्लास आहले ते सारकेच देंवले ठप्प करून. म्हणजे बँक लोन बॅड जाले NPA जालो बँकान ट्रक ओडून येले ऑक्शन केले खुबशे वस्तू आमी पयल्ले आहा जाल्यार अशें त्या वाठारांतल्या लोकांक न्याय मेळचो आनी तेंचो एअरपोर्ट तसोच उरचो आनी थिंगा फ्लायटी एक्स्ट्रा येवच्यो म्हणून आमी उलयल्या. आमी एक्चुली ह्या सायडीन आहा नॉर्थ गोवान पूण आमचो एअरपोर्ट नेवो आहा तो आदलो एअरपोर्ट बंद पडचो न्हू म्हणून आमी उलयल्या. सो आमची भुमिका जी आहा इज प्युअरली ऑन फॉर द पीपल ऑफ गोवा. पीपल ऑफ गोवा शूड बेनिफीट आउट ऑफ अस आउट ऑफ द MLAs what we speak and what we get the work done. Michael Bob, you have been very straight in your focus during assembly session. कितें जाय गोंया खातीर कितें जाय कितें मागून in your approach डिमांड्साक जावं क्वेश्चनाक जाय तुमकां दिसता की all these things will be in place? See, if ministers work आयज सभागृहान सगळ्यांनी कितें उलयलां लास्टाक बसून जे वॅलिडिक्टरी रिमार्क्स आहले तेचेरूय उलयल्या की प्रत्येक मंत्री जो तर आपल्या खात्यान काम करीत आनी तितून जो तर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बसून आपल्या खात्यान सारकें काम करीत जाल्यार लोकांक न्याय मेळटलो. मुख्यमंत्री आपूण म्हणटा इतले वस्तू तेणें जाग्यार घातल्या म्हणजे इतले डिमांड तेणें एड्रेस केल्या आनी तेणें सांगलां की तेणें कितलेच एमेंडमेंट्स हाडल्या बिलांनी एमेंडमेंट्स हाडले. हे जो तर लोकां कडेन पावपा खातीर जाय जाल्यार काम सगळ्यांनी करचें पडटलें आमदारांनी मंत्र्यांनी पयलें कित्याक दे हॅव टू डिलिव्हर आनी इफ मिनिस्टर्स डू नॉट डिलिव्हर जाल्यार काम जावपाचें ना. आतां तूं पळय आमी फाटल्या दिसांनी कितें सांगलां की बिचाचेर बाजारान सुणे जे आहा म्हणजे स्ट्रे डॉग्स जे वाडल्या स्ट्रे कॅटल्स रोडांचेर फूल जाल्या वचपाक घरा डिफिकल्टी जाता. कारान
वचपाक डिफिकल्टी जाता. कलर ऑफ द काव ऑर बूल इज द सेम एज द रोड. आमी गाडी तेजेर सोडयता केन्ना केन्ना. सो अशे कितले एक्सिडंट जाता. काव इंजर्ड जाता सारको सिरियसली आनी इवन लोक इंजर्ड जाता. 2 व्हिलरवाले 4 व्हिलरवाले गाडयो पत्तता. पूण हो एड्रेस आयज पासून कोणूच करिना इश्यू. मंत्री हो मंत्री issue लोकल जो- पंचायतींचेर धुकलतात. हो इश्यू जो आहा हो आमचो सगळ्यांचो इश्यू आहा. पूण नोबडी वॉन्ट्स टू एड्रेस इट एंड ब्रिंग अ सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम. हेचेर सोल्युशन हाडपाक जाय. जे हिसपान आमी गार्बेजाचेर सोल्युशन हाडलें की आमी 4 प्लांट गोंयांत बांदूंक जाय म्हणून. RDF जे आदले आहा ते सगळे काडून सिमेंट फॅक्टरीन धाडूंक जाय. ताका म्हणटा सोल्युशन. आनी ह्या इश्यूआचेर बिचार जर तर आमकां ट्युरिस्ट येयल्ले जाय जाल्यार सुण्यांक काडचें पडलें. सुण्यांक काडून रिहॅबिलिटेशन सेंटरान घालचें पडलें. डॉग एडॉप्शन सेंटरान घालचें पडलें आनी थोडे हाडून परत सोडचें पडलें. आतां चडशे सुण्यांक थिंगा घाये जाल्या. तुमी वचोन पळया. आतां घाये आसलेले सुणी बरी थिंगासून ट्युरिस्टांचे मदेगात ट्युरिस्टांक घास मारलेले तेंची हें कितें वॉट इज देयर सिट्युएशन. दे कम फॉर अ हॉलिडे एंड दे विल गो विथ डॉग बायट्स. अशे खुबशे इश्यूज आहा. मायकल बाब, Which has to be addressed and it has to be addressed on top priority. मायकल बाब, तुम्ही टॅक्सीकारांक खूप सपोर्ट करता पूण आमी हालीं पळयता की इल्लिगली आतां उबरा सारके ॲप गोंयांत ऑपरेट करता. ते कितें आहा न्हू. एक कोणें उबराची टॅक्सी हाडली आनी दाखयले आमकां. आमी ते मानपाक रेडी ना. आमी फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट. देर इज नो उबर, देर इज नो ओला, नो. मायकल बाब, वी वील कम आउट विथ अ सोल्युशन फॉर टॅक्सी. आनी हो म्हाजो डिमांड आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी डिमांड आहा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन. If there is no solution, that means we are playing with them. They are our local Goans. We have to bring them a solution. ओके, अकॉर्डिंग टू युअर टॉप परफॉर्मर कोण? टॉप परफॉर्मर मिनिस्टर कोण आसा? Minister, हय. CM बरें काम करता. If you look at it, CM works from early morning till late night. He wants to put lot of things in place. But if he gets the right support from his ministers, then I will say that particular work, what he is doing or what he has brought for the people of Goa will be delivered to the people of Goa. मेळना म्हणटा तुम्ही सपोर्ट मेळना म्हणटा. Otherwise it is not possible. सपोर्ट मेळना म्हणटा. अशें खंयसरूच म्हणना. हांव म्हणटा की तेणी काम करपाक जाय. मंत्री म्हणजे कितें? मंत्री म्हणजे काम करपाक जाय. आमी वी ऑल्सो सर्व फॉर 3 years. खूब जाणांनी सर्व केला. हांव म्हणना ते परफॉर्म करिना म्हणून. परफॉर्म सगळे करता. बट हाऊ मच दे परफॉर्म, फॉर whom they perform, that is very important. मायकल बाब, I am not particularly saying any particular minister, but work should be done for the people of Goa. Okay, one more thing is that in every talk of yours in the assembly, the म्हापसा सदांच हाडलेलें आसा. In the last 15 days आमी पळयत जाल्यार तुका म्हापशाचेर आनीक वाद नाका रे. वाद करना. म्हापसा Just tell us. already MLA has put so many proposals which he has to bring to logical end. इतलेंच हांव म्हणूंक सोदता. He has to bring it to logical end. स्पेशल मोग बी नाका म्हणटा म्हापसाका लागून. म्हापसाका लागून स्पेशल मोग बी ना तुमकां? मोग आमचो आदीसून आहा न्हू. ते आमचे सद्दां वचपाकूच जाय थिंगा.